कॅम्पेनींग नेटान चालू आसा आणि अवघे दीस उरल्या 2-3 दीस उरले. आता तुम्ही भोंवतात सध्या वत कडक आसा तरी आसतना तुम्ही शक्य जाता तशे भोंवत आसा. रिस्पॉन्स कसो कितें आसा? आम्ही वताची पर्वा न करता आम्ही आणि आमचे कार्यकर्ते भोंवत आसा रातीचो दीस करीत आसा आणि इतको रिस्पॉन्स आमकां सुंदर मेळटा. खरें म्हणल्यार इतके भोंवपाचें कारण अशें की लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा आनी त्या बरोबर आमचोय उत्साह वाडत आसा. तरी बरेचशी जागा उरल्यात. हांव आमच्या सगळ्या मतदारांक आमच्या हितचिंतकांक विनंती करता की ज्या जाग्यार आमी पावूंक शकले ना थंय आमी आमचे कार्यकर्ते पावलेच आसतले. प्रत्येक घरान आमची म्हायती गेली आसा. तुमच्या माध्यमां मार्फत मिडिया मार्फत सोशल मिडिया एज वेल एज नॉर्मल मिडिया यांच्या मार्फत आम्ही लोकांपर्यंत पावले आसा आणि इतको पाठिंबो सुंदरपणे आमकां मेळटा. विजय निश्चित जाला पण विजय निश्चित आसा म्हणून हांव विनंती करता मतदारांक की कृपया तुम्ही घरान रावू नाका. इलेक्शनच्या दिसा 7 तारखेचा अगदी सकाळी उठून त्या केंद्राचेर चलात. तुमचो पवित्र असो मतदानाचो हक्क बजायात आणि हाताचेर मत घालून रमाकांत खलप ह्या तुमच्या उमेदवाराक, काँग्रेसचो उमेदवार, इंडिया गठबंधनचो उमेदवार अशा उमेदवाराक तुम्ही निवडून दिया. ही आज काळाची गरज आसा. संपूर्ण देश एक प्रकारच्या संकटात आसा. घटनेचे आमकां पावित्र राखपाचें आसा. देश मजबूत करपाचो आसा आणि हे करीत आसतना आमच्या गोव्यातले देशातले सगळे लोक जात पात विरहीत धर्मविरहीत सगळे एकमेकाचे भाव अशा अर्थान आमकां एक संघटना भारत देश संघटीत करपाचो आसा. तो यशाच्या शिखराचेर ताका व्हरपाचो आसा. सगळ्या लोकांक सगळ्या प्रकारची सुविधा निर्माण करून दिवच्यो आसा आणि जगातलो एक अत्यंत उत्कृष्ट देश अशी जी आजवरची आमच्या देशाची जी चित्र जे आसा ते चित्र आणि आम्ही दृढ करूया आणि पॉवरफुल करूया अशी तुमकां विनंती करता. आणि जे कितें आम्ही आतापर्यंत सांगलां ते पर्यंतचे आमचे सगळे हे मुद्दे जे आसात ते आम्ही फुडें व्हरया. तुमच्या बरोबरीने फुडली 5 वर्षांचो कालावधी जरी जालो तरी आम्ही थारायलां अशें की 5 वर्षाची योजना 3 वर्षान 2.5-3 वर्षान कशी कार्यान्वित आम्ही करतले ह्या कडेन लक्ष आसतलें. ह्या प्रत्येक मतदारसंघासाठी एक ॲडवायझरी कमिटी दवरतले आमी. ती अशी पक्ष विरहीत अशीच आसतली. सगळ्या प्रकारचे लोक भितर आसतले आणि लोकांचो फीडबॅक घेत दर म्हयन्याक दर दिसा तो शक्य जालो जाल्यार तो घेत आमी काम करीत रावतले. आय विल बी अवेलेबल. हांव सदांच 24 तास खरें म्हणजे लोकांक उपलब्ध आसतलो. दिल्लीक आसलो म्हणून काही हरकत ना. आता आमी ईमेलच्या मार्फत, मिडिया मार्फत, टेलिफोनच्या मार्फत, कम्प्युटरच्या मार्फत आमी सतत संपर्क आसतले. माझे गोव्यातले ऑफिस, पणजेतले, म्हापशातले ऑफिस कार्यरत आसतले. तशेंच दिल्लीतले ऑफिस कार्यरत आसतले. आणि आमचो उदकाचो प्रश्न, आमच्या शेत जमनीचो प्रश्न, आमच्या झाडापेडाचो प्रश्न, आमच्या एनवायरमेंटचो प्रश्न, आमच्या नद्यांचो प्रश्न, स्पेशली आमची म्हादय नदी, आमचो मायनींग जो सगळो वेव्हार जो आसा तो मायनींगचो वेवसाय परत सुरू करणे, ह्यापासून नोकरी व्यवसाय भुरग्यांक मेळ्ळे. 25 पेडणेकरच्या ठिकाणी जे मोपा एअरपोर्ट जालो आज सुरू जालें थंय जो अन्याय जाल्लो आसा स्थानिक जनतेचेर, जमीन धारकांक जे कॉम्पेन्सेशन तांकां मेळूंक ना, जमनी ज्यांच्यो गेल्यो तांकां नोकरी व्यवसाय सरकारान हे दिवंक ना आणि त्या शिवाय ट्युरिजमच्या नांवा खाली जो नंदनाच गोंयभर चलता ताचेर खंय तरी नियंत्रण आमकां हाडपाचें आसा. आणि तुमच्या अगेन्स्ट एकूय अशी संधी सोडूंक ना की तुमच्या अगेन्स्ट प्रचार करपाक. त्यातून तुम्ही कितले सक्सेस जातले? खरें म्हणजे तांची हांव काकूळट करता. जे म्हजेर आरोप करपाक गेले, जे तथ्यहीन आरोप काही प्रमाणात केले आणि ताची उत्तरां दिवंक जाय ती हांवें दिल्ली आसात आणि आमच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली आसात. भितर काय अर्थ ना. गेली 50 वर्षाची म्हजी धवल अशी किर्ती आसा, उज्वल किर्ती आसा. आतापर्यंत कसलोच दाग हांवें म्हज्या अंगाचेर लावन घेतलो ना, पडलो ना, लागलो ना, कांयच ना. म्हणून जे ना त्यो गोश्टी काडचो प्रयत्न कोणी काडटा आसतले. 25 वर्षां तुमचे कडेन एकच आपल्या बँके बद्दल कितें उलयता अशें आयकूंक म्हाका येता. 25 वर्षां तुम्ही कसलीच कारवाई करू शकले ना, केली ना. तुम्ही बँकेची
5 वर्षां तुम्ही अगदी ऐन भरारीच्या वेळार बँक तुमच्या हातान हांवें काडून दिली. 5 वर्षां तुम्ही चलयली. कित्याक एक नव्या पक्षाची भितर तुम्ही दिली ना? उलट नंतर माझे कडेन आयल्यानंतर उत्कृष्ट असे कार्य झाले. आमच्या मांद्रे सारख्या भागात हांवें शाळा कॉलेजीस काडले. ही कॉलेज बंद करपाचें कारण कितें हांकां? ह्या प्रश्नाचें उत्तर ह्या लोकांनी दिवचें. कॉलेज शाळा अशा प्रकारची वाट लायली थंय. कोर्ट लागीं आसली म्हणून हांव थंय ती शाळा कॉलेजां परत चलोवंक करूंक शकलो. अशें शिक्षणाच्या संदर्भात जे वाट लायतात ते आनी कितें करता तेजे कडल्यान कसली अपेक्षा हांव करूं? ह्या सगळ्या जे विरोधक जे आसात ह्या सगळ्या विरोधकांक हांवें अनेक प्रकारची आतां पर्यंत हेल्प केली. ते सत्तेर पावले हांव अशें सरळ सांगता. तुम्ही माझ्या पाठीत खंजीर खुपसून पोटात खंजीर खुपसून तुम्ही सत्तेची खुर्ची बळकाय. त्याबद्दल तुमकां मात सुद्दां अशें वायट दिसना की हांवें हें करचें कशें काय म्हणून. असू दे, तेणें जें सांगलें ताका गाडीची किंमत दिना. माझे जनता उत्तर गोव्याची जनताय तांकां गाडीची तांकां किंमत दिना. त्यांच्या ह्या आरोप प्रत्येक लोकांक आनी सांगतलो कितें. BJPन प्रचार करपाक पंतप्रधानाक व्हरलो. आज होम मिनिस्टर होता आनी हे स्टार प्रचार नासतना काँग्रेसीचो व्हडलो लिडर अशें कोणूच येवंक ना. कारण आमचो कार्यकर्तो हो स्टार प्रचारक आसा. तुमकां खबर आसा काँग्रेसी कशी नाकेबंदी केल्या विद्यमान सरकारान. चारी चौहो बाजून नाकेबंदी केल्या. तुमची जी वृत्तसृश्टी आसा पळय तेजेर कितें चल्लां तें. प्रत्येक पानाचेर जाहिराती रुपान जे कितें बातमीपत्रां घालतात ती बातमी म्हूण दाखयतात पण खरी ती जाहिरातच आसता. आनी एक तर्फी एक बाजू जाता ती फक्त नाक दाबून दबाव हाडून तो अनेक प्रकारचे दबाव आसा. साद्या साद्या कार्यकर्त्यांक धमकी दिल्या जातात. कार्यकर्ते आमकां सांगतात भाई तूं भिवं नाका आमी तुज्या वांगडा आसा पण आमी तुका पब्लिकली येवचे ना. कित्याक रे येवचे ना तुमी? तर आमकां ते पळयतात आमचेर नजर दवरल्या. आमचे कितें बारीक बारीक वेवसाय चलता त्या वेवसायाचेर ते फाल्यां ते कांच हाडटले. ह्या साठी आमकां मातशी काळजीपूर्वक करचें पडटा. एक प्रकारचे दहशतीचें वातावरण ह्या देशात निर्माण जालें. अशें केन्ना घडोवंक ना. जी लोकशाही महात्मा गांधीनी आमकां शिकयली, जी आंबेडकरांनी आमच्या पर्यंत हाडली, जी नेहरू पटेल ह्या लोकांनी फुडें घेवन गेले, जे स्वातंत्र्यासाठी आमचे लढले सुभाषचंद्र बोस सारखे, आणि ज्या शिवाजी राजांनी आपले राज्य हांगा स्थापन करताना सर्व धर्म समभावाचो उत्कृष्ट नमुनो घालून दिलो. अशाक सुद्धा नेत्यांक जेन्ना ही लोक मंडळी हायजॅक करतात आपल्या कडेन आणि त्यांच्या कार्याचो अक्षरशः त्याचेर डांबर फासपाचो प्रयत्न करतात आणि वर आपण शिवाजी भक्त म्हणून सांगता. हे सगळ्या गोष्टीचो विचार आमच्या ह्या नव्या पिढीन करूंक जाय आणि ती नवी निश्चित जे ही जी ती करता असो अनुभव आमकां आयलो आसा आणि एक नवे सुंदर स्वच्छ असे राज्य निर्मितीसाठी तरुणाईचो हातभार निश्चित लागतलो. सगळे सर्व धर्म समभाव हो जो अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दो आसा तो आमी करतलो. देश आमी संघटीत करतले. त्या भायर ह्या हो देश आजूबाजूचे देश अशा सगळ्यांका दिवन म्हाजी स्वताची काही कल्पना आसा. एक प्रकारचे कॉमनवेल्थ हाका शब्द प्रयोग हांव करता की इंडिया, नेपाळ, भूतान, मागीर पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, ते वटेन इराक, इराण, आपले अफगानिस्तान, इराण आणि तसेच वरचे देश असे सगळे मिळून ज्या ठिकाणी आमची भारतीय संस्कृती आमकां दिश्टी पडटा. जशी गंगा यमुना ही व्हांवून आमच्यो न्हंयो आमच्या हिमालयातल्यान सकयल उतरता तशीच आमची संस्कृती, आमची बौद्ध धर्मांतली उत्कृष्ट अशी तत्वां, आमच्या हिंदू धर्मांतली तत्वां, क्रिश्चियनितली तत्वां, मुस्लिम धर्मांतली तत्वां ह्या सगळ्यांचो प्रसार सगळीकडे ज्या ज्या देशात दिसता ते सगळे देश म्हणजे आमचे एक कॉमन वैभव आसा अशें हांव मानता. एक कॉमनवेल्थ अशें ताका मानता आणि ही कॉमनवेल्थ सांस्कृतीक संघटना निर्माण करचो एक प्रयत्न हांव करतलो. इट वील बी मे बी वी कॉल इट पॅन इंडिया कॉमनवेल्थ or we may call it any say India Nepal Commonwealth and use it for the purpose of creating bonds between people of various countries, bond between the people of all faith and spread across all the subcontinent a feeling of camaraderie, friendship, brotherhood, which are the basic aspects of our constitution. ते भाजपान सांगले खुद्द आज सगळे खंय ते मिनिस्टर आणि कोण नेते येऊन ते मिटींग घेतात. त्यांनी डोंगर कपारी पळोवच्यो आमच्यो. शहराच्या उत्तरेक शहराच्या दक्षिणेक जे डोंगरल्यो आसात, वयर पठारां आसात
त्या पठारात कशी थंय वेवस्था जाल्ली आसा, कशा प्रकारे पादाक्रांत ती सगळी भूमी जाल्ली आसा हें पळयात. आनी तांकां फक्त एक वोट बँक म्हणून तांचो वापर आतापर्यंत जाला. माणुसकीचो लवलेश त्या ठिकाणी दिसना. सरकारतर्फे, त्यांच्या आमदारतर्फे, त्यांच्या मंत्र्यातर्फे हेचेर उपाय येवजो पडले. आणि सुद्ध गोंयकार जे आसा ते खरोखरच व्यथित आसा. मला दुःख वाटतं की काय चालले आमच्या या गोव्यात, कशा प्रकारे गोव्याची ससेहोलपट गोवेकाराची होते आहे. धड शिक्षण व्यवस्था नाही, धड गटार व्यवस्था नाही, रस्ता व्यवसाय नाही, किंवा योग्य प्रकारची येण्या जाण्यासाठी रहदारीची व्यवस्था नाही. आणि बेसुमार वाहनं वाढत आहेत. आणि फक्त क्रेडिट घेतात, आम्ही पूल बांधले, आम्ही अमुक केलं म्हणून. कोणत्या तोंडाने या गोष्टी सांगताय? खरं म्हणजे या सरकारकडलं काही झालेलं नाही. केंद्र सरकार काम केलं. अगदी गॅस आणि आमचे डिझेल, तेल, इलेक्ट्रिसिटी प्रचंड असे वाहतुकी दुरुस्ती या संदर्भात संपूर्ण योजना तयार करण्याचा मान मला मिळाला होता. आम्ही ती केली होती. गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल ही संकल्पना जर आपण ऐकली असेल ती मी लॉ मिनिस्टर असतानाच ती तयार झाली होती दिल्लीमध्ये. आणि तिथं जाऊन दिल्लीमध्ये खासदार होऊन ज्या 18 महिन्याच्या कालावधीत जे कार्य मी केलं ते कार्य मी लोकांसमोर ठेवलेलं आहे. आणि लोकांना सांगला की हे माझेही कार्य पळया आणि माझे दुसरे सहकारी जे सध्या विद्यमान खासदार असतात त्यांचे खासदार पळया तुम्ही. 25 वर्षा आता एक वाईट शब्द वापरत त्यांच्याबद्दल, पण लोकांच्या एकाही समस्येक त्याने तोंड वाचा फोडूंक ना. मायनस म्हणून पण थिवीन अशा पद्दतीन आमकां सहकार्य मेळ्ळें, अशा पद्दतीन आमकां सगळ्या लोकांनी प्रोत्साहन दिलें की तुमी फुडें सरा. काँग्रेस सोंपोवपाक हे BJP कडेन शक्य ना, कारण काँग्रेस सोंपयली जाल्यार लोकांनीच सोंपोवची पडटा, जनता सोंपयतली. हेचो अर्थ आयज जर तुमी पळयशात जाल्यार प्रत्येक हे जे आमचे आयज आमच्या फाटसून प्रत्येक हेतून आमकां मिटिंगे घेवंक दिना. कॉर्नर मिटींग म्हणून सांगून आमी जेवपाक गेले जाल्यार जेवपाक सुद्दां थंयसर फ्लायंग स्क्वॉड येयले. अशा पद्दतीन म्हणजे एक हॅरेसमेंट करता. म्हणजे तुमकां जर इतलो भंय कित्या खातीर तुमी भियाता? तुमी जर सत्तेर येतात, तुमी BJP फूल हेतून मेजॉरिटीन येता जाल्यार आयज कित्याक फाटसून तुमी अशे फ्लायंग स्क्वॉड धाडटा? प्रत्येक हेतून 2-3 4 गाडयो आमच्या फाटसून म्हणजे कामूय करूंक दिनात. म्हणजे तुमकां कितें जाय? ऑपोजिशन काबार करून तुमी आतां BJP सत्ता हाडूंक सोदताले न्हू, मागीर भियातात कित्याक तुमी? म्हाजो एकूच प्रश्न आसा, तुमी भियानासतना काम करा, आमकांय ओपनली काम करून दिया, तुमी काम करा. पळोवया कोण मेजॉरिटी दिता. कारण जी जनता कोण ती ठरयतली, BJP जाय काय काँग्रेस जाय ती. आयज कित्याक तुमी आमच्या फाटसून फ्लायंग स्क्वॉड घालता हेंच म्हाका कळना. सगळे आयज तर 4-5 गाडयो आमच्या फाटसून कामूच करूंक दिना. प्रत्येक हेजे कडेन आमच्या जे बुथाचेर आमी गेले, जे कडेन कॉर्नर मिटींग गेलो जाल्यार आमकां व्यत्यय हाडले. हे कित्या खातीर? हें करूं नाका. त्यापेक्षा तुमी ओपनली बरे भाशेन प्लीजफूल प्रचार करूया. तुमी करात, आमकांय करूंक दिया. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.